काय केन्ना तेंच्यांनी कितें तरी पैसे बिशे घेवन खाल्ले आनी तांकां सगळें विकला अशें दिसून येता. कारण GMR पळय हा आनी तो कितें वावरता ते सगळे जमनी आमच्यो आनी त्यो लिगली कितेंच प्रोसेस नासतना ते एक्वायर जाल्ले आहा. हे परत आमी सुप्रीम कोर्टाचो वचपाचो म्हाजी ती पीडीत संघटना आहा तो आमी फुडें पावल्यात आतां आनी ते परत दाखोवन दितले की जे कंडिशन घातले ते एकूय फॉलोअप जावंक ना म्हणून ते आमी दाखोवन रितसर जर बंद जाले आनी आमच्यो जमनी जर परत मेळटा जाल्यार बऱ्यातली खबर आहा. आनी दुसरी खबर म्हटल्यार हे जर मेळोंक शकना आनी सरकार जर फूल एक कोण तरी प्रायव्हेट आहा तेका काडून सरकार जर भितर करून सेंट्रल आसो नाल्यार स्टेट आसो सरकार जर ते चलयता कितें आसतलो प्रोजेक्ट तो आनी जर आमच्या लोकांक जे लँड युजर आनी जे पेडणेकार आहा तांकां जर विश्वासान घेवन जर तो प्रोजेक्ट चलयतलो जाल्यार आमी आसतले थंड ना जाल्यार तो प्रोजेक्ट बंद जावचो. लँड युजरांक सगळे आपले जमनी परत मेळपाचे कारण एक्विशन इलिगल आहा आनी ते मेळटले ही खात्री आहा म्हाका. आनी ह्यान फुडें जो पर्यंत ही गोष्ट घडना तोपर्यंत खंय कितें चलता तेतून आमकां लँड युजरांक आनी पेडणेकारांक तेंच्यांनी सांबाळून घेवचें तितलें. आनी चड कांय सांगपाचें गरज महेश तुळसकर. हांव महेश तुळसकर. हांव इतलेंच तुमच्या प्रेस माध्यमांतून सांगूंक सोदतां की जो अन्याय जाता हो गव्हर्मेंटान आजून सगळ्या गांवांक पंचायतींक सगळ्या हे करून विश्वासात घेवन जो अन्याय जाता हो सॉल्व करचो. आनी ग्रामस्थांची जी गांवांत ती पयली घाण येता आनी सगळी ती आजून तेजेर कोण दाद घेयना ती सगळं पाणी सोडला ते आमच्या जीवनदायिनीचेर पाणी सोडला. म्हणजे ज्या पाणयार सगळं गांव जे जगताले आनी सगळें पाणी बी पिया पूण आयज ते पाणयाची अशी दुर्दशा करून सोडली. हेचेर काय तरी सरकारान विचार करचो आनी ते GMRाक तेणी हे करचे आनी तो पाणी सोडला तर बंद तरी करचा गांवांनी येवचा. आमी सगळ्यांक लेटरां केली पूण त्या लेटरांक कोण दाद दिना. तरी आनी ही आतां जी वयर तांकां एअरपोर्टाची सगळो इन्कम मेळटा तो जी जमनी गेले तिचो तो हेचे बी तांकां रॉयल्टी आहा पळय ती 25% रॉयल्टी जर 100% मेळटा तितली 25% लँड युजरांक सध्या दिवपाची. कित्याक सांगता तर आयज पर्यंत एक 5 वर्सांक जर आमदार जावं कोण खासदार निवडलो जाल्यार तो लायफ टायम पेन्शन आसता ताका. तेची जमीन वचना आमी लोक ताका निवडून दिता आनी तेचेर तो पेन्शन खाता पगार खाता गाडयेचें पेट्रोल सगळें तांकां फ्री आसता. पूण आमची कायमची जमीन तुमी जी घेतात पळय ताका आमकां रॉयल्टी म्हणून मंथली इयरली न्हू मंथली दिवची. आनी आतां जो आमचो CM आहा गोंयचो तो सांगता ना ते बॉम्बे आसतालो तेंचेच पयशे उरले म्हणटा. जाल्यार हय आमी तेंची लेटर येता ती कोण तरी घेता कोणाची तरी तुमी नांवान काडटा डायरेक्ट ती खंयच्या आदारार काडटा ती तुमी तेची चवकशी करची. आनी जे आहात ते आतां चार भाव आसत तर तुमचे पैसे ते पावना तुमी सांगता 3 दीन दिल्यार 2 दीन दिल्यार काय सगळी 105 रुपया टोटल जाता. टिबलीन म्हणटा 105 रुपया टोटल जाता. लोकांचे पैसे 40,000 कोणा 11,000 अशे पयशे येयले. आनी लेटरां दिली ती 11,000 15,000 17,000 ते काय जातले भितर आनी एडुकेट करून तुमकां प्रूफ कशें करतले. ते एडुकेटांचेच पयशे तितकेच जाता ते प्रूफ करता म्हणून आसा. तितून गव्हर्मेंटान ते पयशे दिवंक जाय न्हू जाल्यार ती हे करची तेंच्यांनी. त्या संदर्भात कितें जालां गव्हर्मेंटान फास्ट ट्रॅक कोर्ट अपॉयंट केला म्हणून घोशणा केली आनी म्हाका दिसता फास्ट ट्रॅक कोर्ट अपॉयंट केलो. पण हेची परिस्थिती कशी जाल्या गाडी घेतल्या आनी त्या गाडयेक ड्रायव्हरूच ना ती गाडी कालम्यान काबार जाल्या. तसली परिस्थिती जाल्या फास्ट ट्रॅक कोर्टाची. आजून त्या फास्ट ट्रॅक कोर्टाचेर जो जज अपॉयंट करून जाय आशिल्लो तो आतां मेरेन गेलो काय ना तो म्हाका खबर ना. फाटल्या 2-6 म्हयन्या पयलीं तरी फास्ट ट्रॅक कोर्टाचेर जो जज आसूंक जाय आशिल्लो तो काय अजून अपॉयंट गेलो ना. त्यामुळे त्या फास्ट ट्रॅक कोर्टाक काय अर्थूच ना. गव्हर्मेंट हे जावन पडलेले हा फक्त घोशणा दिले काय ना आनी पब्लिसिटी करपाची मागीर गव्हर्मेंटाचें काम सोंपलें. आनी हे गव्हर्मेंट म्हाका दिसता निश्क्रीय गव्हर्मेंट आनी इनसेन्सिबल म्हणजे गेंड्याच्या कातडीचें गव्हर्मेंट जाल्लें आहा. तुमी सोशल एक्टिविस्ट जावं ऑपोजिशन पार्टी जावं कोणी कितले तुमी तेंच्या अगेन्स्ट बोबो मारात आनी तांकां विशय
हांव कितें मागता गव्हर्मेंटा कडेन की बाबा तुमच्या फुडें एखादो सब्जेक्ट जेन्ना कोण सोशल एक्टिविस्ट दवरता एटलिस्ट ताचेर कितें तरी विचार करा ताचेर सोल्युशन काडपाचो तरी प्रयत्न करा जेणे करून सर्वसामान्य नागरीक एक दुवो दितलो बाबा जावं तो एक विशय कोणी तरी काडलेलो त्या विशय खंय तरी धसाक लायलो गव्हर्मेंटान आणि त्या प्रमाणे निर्णय घेवन तें काम जालें म्हणून. पण आज सरकार अशें निश्किय जाल्लें आहा तांच्या भितर मिनिस्टरा भितर आनी सीएमा भितर सध्या शिकय युद्ध चालू आहा. खंयच्यान कसो फायदो मेळटलो, कोण टीसीपी मिनिस्टर, कोण सीएम हांवें करूं ना तुवें करूं ना अशा परिस्थितीत जर तुमचो लक्ष फक्त गोंयांत आसा त्या सगळ्या जमनीचेरूच जर आसा आनी तुमी जर ठरयल्लें आसा की गोंयांतले जे जमनी आसा ते सगळे काबार करतले आनी गोंयकारांकूय काबार करतले म्हणून जाल्यार तुमच्या सारके सरकार आमकां जाय कित्याक पांय उतार जाय आनी दिया कोणाक नाल्यार गव्हर्नरा कडेन दिया राष्ट्रपती लागवड राजू करात. हे आज आमकां अशें इतले आमी म्हणजे कंटाळ आयला ह्या गव्हर्मेंटाच्या बाबतींत कितले उलयले तरी तेंचे कांय फरक पडना. तेन्ना आतां तरी गव्हर्मेंटान खंय तरी जागे जावचे आनी हे जे कितें अन्याय सर्वसामान्य लोकांचेर जाता तो दूर करपाचो तरी प्रयत्न करचो. आनी हेच्या बाबतींत आमचो पेडण्याचो आमदार आनी आमचो मांद्रेचो आमदार हेंच्यांनी नाका थंय वचून क्रेडीट घेवच्या पेक्षा लोकां मदीं वचात, लोकांचे कितें विशय आहात ते घेयात आनी ताचेर कितें तरी सोल्युशन काडात. तुमकां फाल्यां खंय तरी लोक सर्वसामान्य जनता तुमकां खंय तरी दुवो दितली. हांव रमाकांत अमेरकार उलयतां, अमेरा गांवांतल्यान उलयतां. मोपा एअरपोर्टाक आमची जमीन गेल्या तेचो मोबदलो आमकां कांय दिवंक ना. तरी आसतना जो व्हळ आमचो आहा त्या व्हळाक सगळें मोपाचें उदक सोडून आमची सगळी शेती आहा, बागायती आहा ती सगळी नश्ट जाल्ली आहा. ती वयली